गोंयच्या भल्या खातीर जे करपाक जाय पळय तें आमी करपाक दिल्ली वता इतल्याच खातीर कारण कांय इंट्रस्टींग डेव्हलपमेंट आसा कळटलें तुमकां फुडल्या 3-4 दिसां भितर पळोवया कशें कितें आसता. सर काल आरजी पार्टीन एक खंय तरी हिंट दिला की ते लुकींग फॉर अलायन्स अशें ताजेर बी कितें उलोवप जाल्लें आसा. नाही पळय आतां एट दीस स्टेज आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथींग. गोंयच्या खातीर जें कितें बरें जावपाक जाय जें कितें बरें करपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो भ्रश्टाचार जो आसा तो जो नाश करपाक जाय तो नाश करपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले. वी हॅव नो एडवर्सिटी टू आरजी. एज ए बेंजी बाबान कालूय म्हणलां तशें गोवा इज एट द सेंटर पॉयंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड किपींग गोवा एट द सेंटर पॉयंट आय डोंट थिंक anything if there is being no adversity to each other, anything can happen in politics except for any misunderstanding whereby we are going to destroy Goa. We are going to save Goa. We are here to save Goa and whatever that is required to save Goa, we will do it. Amit Bab, there is no permanent enemy, no permanent friends. Congress आसा भितर गठबंधन. There is never. Congress तुम्ही आता Congress आसा भितर in the larger interest. As far as alliance is concerned, there is no further thing. We'll talk about it. सध्या तरी काय डेव्हलपमेंट्स सध्या तरी काय development